स्टार्ट कर सिस्टर. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. मोगडा बापा, तुका आमी आर्गां दिता, वाकाणी दिता, तुका दिनवास दिता त्रिएक देवाक. कित्याक बापा, तुवें आमकां रोचल्यान फकत तुका आर्गांचो येवन पेटोवंक. कित्याक तुवें आमकां रोचल्यान तुजो मोग आमी अणभवूंक. कित्याक तुवें आमचो अदीक मोग केलाय. खरेंच बापा, हे उतर तूं दिश्टी पडोनाय तो देव जावन आसाय. पूण जेन्ना आमी तें उतर आमच्या काळजांतल्यान आमी सोत मानता जाल्यारूच आमकां तो तुजो भावार्थ ओळखूंक येता. खरेंच दोनया, तुका आमी दिनवास दिवंक फावो. तुवें आमची नांवां तुज्या हाताच्या ताटार बरोवन तुवें आमकां विचून काडलेलीं देखून तुवें आमकां ह्या उतराची ओळख तूं आमकां सदांच दित आसाय. आनी तुवें आमकां हें उतर तुजें जिवें मास करून तुवें आमकां दाखयलेल्या खातीर तुका आर्गां दिता. खरेंच दोनया, आमी जायतीं चुकलोलीं, पूण आमी चुकलोलीं खरी, पूण तूं आमचो मोग करीत आसलोय. आमी जायतीं तुजेशीं पयस आसलोलीं दोनया, पूण तूं आमकां बोर तेंको नासलोय दोनया. हें आमकां ह्या उतरांतल्यान कळोन येता. देखून बापा, हे वेळार हे तुज्या मोगा खातीर आमी खरेंच तुका दिनवास दिवंक फावो. आमी तुका ओळखूंक फावो हे तुज्या उतरांतल्यान. कित्याक तूं दिश्टी पडोना तो देव जावन आसाय. तूं दिश्टी पडोना, पूण त्या उतरांतल्यान तूं हाजीर जाताय. आमच्या तोंड आमी उगडटना, हे उतर आमी उलयतना, हे उतर आमी मनांत परत परत नियाळ कोत्तना, हे उतर तुजें वावर कोत्ता दोनया आमच्या जिवितान. देखून बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्या काळजांतल्यान आमी तुका दिनवास दिवंक फावो. हे वेळार आमी जायतीं जाणां एकठांय जाल्यान तुज्या उतराशी, आनी हें उतर तूं आमच्या तोंडांतल्यान उलयतलोय. कित्याक तूंच तो पवित्र आत्मो आमच्या तोंडांतल्यान वावर कोत्तलोय. आमचे वस्तुगेंतल्यान न्हय, पूण सगलो पवित्र आत्म्याच्या आदारान. हे आमी मागणे कोत्ता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. Amen. आमेन. Jesu Karga. Praise God. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Jesu Karga. जेजू जेजू कारका. Karga. आयज ब्रदरूय ना आणि सिस्टरूय जॉईन जावपा पावपाना. बट एज ऑलवेज पवित्र आत्मो आहा आमचे बरोबर आणि तो कितें Amen. तरी शिकयतलो. येस. सो आमी स्टार्ट करूया. या. या Yes, sister. गोवायतल्यान आनीक कोणा कितें शेअर करपा आहा सगलीं कोण आहाय ती आमी आतां सदां उतर आयकताय. एवरी वेडनेसडे येताय. जायत ब्रदर शिकयता, पवित्र आत्मो शिकयता ब्रदरांतल्यान सिस्टरींतल्यान. आम कितें शेअर कोत्ताय तितल्यान. सो तें कितें आमच्या जिवितांत जालां तें आयज आमी गोवायकींतल्यान सांगया, शेअर करुया आनी दुसऱ्यांक भावार्थ वाडोवया, दुसऱ्यांकूय बिल्ड करुया आमचे गोवायकीन. सिस्टर जोनिना, यू वांट टू गो Yes, sister. प्लीज. खरेंच आमी हे वेळार हांव देवाक आर्गां दिता. म्हाका देवाची ओळख खरी मेवली, पूण म्हाका तितली जाणवाय मेळनाहलोली उतराची. पूण हांवें तें उतर केन्नाच बंद करूं ना. तें उतर हांव शिकत रावलें, आयकत रावलें. आनी उतर आयकोन आयकोन हांवें सगळे वेळ म्हजेच ओळख कोणाची घेयली हांवें, जी म्हजी भाव भयणां आसाय, उतरान बोरलोलीं आसाय, उतरान वाडलोलीं आहाय पळय, त्या भयणाचो भावाचो हांवें उपयोग केलो. कित्याक बिश्टी संवसारांतली मनशाक हांवें चड हें धरुना, पूण त्या भयणाचो भावाचो हांवें चड क्लोज रावलें, चड तेंच्या उतराशी रावलें, तेंचें उतर आयकलें, तेंचें उतर हांव आयकोन म्हाका भावार्थ मेळ्ळो. कित्याक
देवाचे उतर तुका रोकडेंच एक भितर सरली म्हणटरी ते वावर कोत्तले म्हण ना वय भावात दाखयता आतां पूण तो भावाट आमचे आत्म्यान जावं जावो जेन्ना आमी तें उतर तोंडान उच्चारताय तेन्ना आर्गां दिताय तेन्ना ताका दिन वाजताय तेन्ना ताका वेळ दितात तेन्ना जितली देवाची मोहिमा आमी वाकाणटा तेन्नाच आमकां ती देवाची ओळख मेळटा आमच्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत देखून जितले हांवें देवाक अनुभव केलो तेजे उतर आयकत रावले ते भयणांनी भावांनी म्हाका जायती उतराची ओळख दिली ते उतराशी ताणें म्हजे पासत मागलें तेन्ना हे उतर हांवें बोट धरले हांवें तें सोडून दिवना ओय म्हजे जायते वयर सकयल आकांत येयली तेन्ना पिडा येयली तेन्ना हांवें ते उतराक भिरांतूय एक सायडीन येता आनी देवाचें उतरूय त्या वक्तार वावर करता आनी हांवें तें तोंड घेवन म्हजें तें उतर उलयत रावतालें जितलें हांव तें उलयतां तें उतर म्हज्या जिवितांत वावर करूंक लागलें देखून देवाचें उतर कितें तो एक मनीस आसलो म्हाका संवसारान कसलो एक मनीस जावो ओ हांव त्या मनशा बोले वयतलें म्हाका एश कोर रे बाबा एश कोर गो बाय म्हाका दी ओ म्हाका मुगे एस प्रॉब्लम आहा तो कोत्तलो एस तो मनशाचो आदार न्हय पूण देवाचो आदार कसो ताच्या उतरांतल्यान म्हाका अनुभव जायतो मेळ्ळो देखून हांव देवा वेळार आर्गां दितां हे उतर म्हाका खरेंच जिवें म्हूण म्हाका कळोन येता कित्याक हे उतराक हांवें मोग दिलो देवान आमच्या बापान आमचो कितलो मोग केलो पूण तो खंयट केन्ना जेन्ना तुजे म्हज्या जिवितांत वा कोणाच्याय जिवितांत देवाचें उतर वावर कोत्ता आनी सगळें सुपरनॅचरली तें घडोवन येता सुपरनॅचरली तें दिश्टी पडना खरें पूण तें वावर कोत्ता मुळांतल्यान म्हणटाय ते भाशेन देखून देवान म्हणलो आहा त्या मुळांतल्यान सुकोन तीच भाशेन उतर आमच्या जिवितान म्हज्या जिवितान वावर केला ओळख मेळ्ळी म्हाका देवाची तेजे उतराची तेजे मोगाची हेच उतर हांवें काळजान घेवन त्या उतराक वेळ दिन तें उतर उलोवन देवाक हांव आर्गां दिता हे वेळार आर्गां तुका जेजू जेजू कारगां जेजू कारगां प्रेज गॉड प्रेज गॉड थँक यू जीसस सारकें सिस्टर आनीक तुवें सांगिल्लें जेन्ना तुका उतराची ओळख मेवली तें उतर वय काम कोत्तालें बट कितें जायें एक पाट आयकिलें आनी सोडलें ना तुवें ना म्हणलें की हांवें उतर सोडूंक ना म्हूण म्हाका वय स्टार्टींग समजोणी देखून मेळना आसली बट मेळना तूं पर्सिस्टंट रावली तूं यू डिडंट गिव अप आनी नो वाट कितको येता रोमन्स 10:17 घालया आमी तें स्क्रिप्चर जायत पाट आयकिलां बट घालया आमी क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावात उत्पन्न जावचो रोमकार 10:17 17 वाचता सिस्टर जोनीना येस सिस्टर क्रिस्ताक 17 म्हणटोच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडून भावात उत्पन्न जाता आनी संदेश कानार पडप क्रिस्त परगोटणे वरवीं प्रेज गॉड सो कितें आयकोन भावार्थ कितको येता आयकोन आनी आयकोन कितें आनी आयकोन आयकोन देवाचें देवाचें उतर उतर संदेश गुड न्यूज देवागे येस बरी खबर आयकोन आनी ते पोतून येस लायक तुवें यू डिडंट गिव अप यू केप्ट गोईंग बॅक टू द वर्ड आनी खरें येस म्हणल्यार आमी समज आमी येयल्लीं जेदों उतरां येयलीं आनी एक पाट आयकिलें एक दोन सेशन केलीं वो थोडें स्टार्टिंगा एक पाट बरें दिसोलें थोडें मागीर डाय डावन जाता आहलें इफ आमी येवपा सोडलें कंटिन्यू जावं नाय आमी उतरांत लायक आवर लायफ वूड हॅव नॉट बीन लायक दीस आमी आतां वर्क इन प्रोग्रेस चलताय आमी आनी तें वर्क इन येस प्रोग्रेसाच्या कितको न्हू काम मुखार कितको वयता डेव्हलपमेंट कितको मोर प्रोग्रेस कितको जाता ते आमी एफर्ट्स घालताय एंड वॉट आर दी एफर्ट्स दॅट वी आर डुईंग उतरां आमी
मोर अँड मोर आम कान पावताय दिताय कित सांगोता कान जेजू दिताय कित सांगोता आयकताय आमी आणि येस पडटाय आमी चुकताय आमी आयकताय ते सगळे 100% आम करूंक पावनाय बट देव आमगेले हार्ट कंडिशन चोयता तो चोयता आमगे कितें आहा लायक डिझायर कितें आहा वी हॅव द डिझायर तुगलोय डिझायर आहलो हांव उतर सोडपाना म्हाका जे मेळ्ळें आतां ती गोडसाण मेळ्या देवागे उतराची हांव जोरी म्हाका देर आर टायम्स वेन आय एम नॉट अंडरस्टँडिंग बट यू डीड नॉट गिव अप तुवें उतरां सोडूना गोड्डोन रावल तूं सो प्रेज गॉड आनी दुसरें म्हणल्यार तुवें म्हळें तुवें जी भाव भयणी उतरां ऑलरेडी आहलीं हुवर ग्रोथ तेंगे वाड जालो आहलोली उतरां तुवें तेंक देवर अ पार्ट ऑफ ती आहलीं तुका बिल्ड करपाक येस सो करेक्ट 1 Thessalonians 5 हें घालया तें आमचे पासत तें लायक द स्क्रिप्चर I was reminded of this 1 Thessalonians 5 16 5 17 18 5:11 sister like let's see तुझे 11 सांगत तें घालया हें okay वाचया वाचिता सिस्टर येस म्हणटच जशें तुमी करून आयल्यात तशेंच एकामेकाक धीर दियात आणि एकामेकाचो भावार्थ गोठ करून वावरात प्रेज जीसस गॉड येस नाव जीसस आमी सगळीं एकू हेजेर आहाय बिकॉज आमी सगळ्यांनी आमी देवा चाकिलां तेज्या उतरांतल्यान जे दीस आमगेलें सगल्यांगे तारण जालें आमी देवाक आमगे सोडवोंडार मानून घेयलो तारण जालें आमगेलें आनी सगळीं आमी तेगे भुरगीं जालीं आनी आमी भाव भयण जालीं भुरगीं जालीं म्हणजे वी आर लायक भाव भयणी एकमेकाक वी आर रिलेटेड टू इच अदर थ्रू क्रायस्ट आनीक वॉट आर वी कॉल टू डू एकमेका आमी बांदून हाडूंक जाय टू बिल्ड इच अदर अप आनीक धीर दियात इंग्दिलां कोंकणीया दिलां एकामेकाक धीर दियात आनी धीर कोण दिता आमच्यांतल्यान तें आमचे भितर आहा तें उतर दिता आमी दिना बट द वर्ड दॅट इज इनसायड इच ऑफ अस म्हाका कितें जालें जाल्यार हांव सिस्टर जोनिनाको कित्याक वयता कित्याक जोनिनाकडेन तें उतर आहा शी आसा रिमेंबर येस द पवित्र आत्मा म्हाका तेच थ्रू उगडास करून दिता ओके हें सिच्युएशन आहा एश कोर लायक सो येस लायक जी भाव भयणान तूं गेली तेंकोडे दे वर एबल टू हेल्प यू कित्याकू तेंकडे तें उतर आहलोलें तो आसा जेजूगे उजवाड आहलोलो आनी जेदोन तुगे जिवितां कितें कितें येयलें वादळ मोड कितें काळोख कितें येयलें that light they had in them तेच थ्रू तें तुगे कित आहा तें सगळें नपयत जातालें वाय बिकॉज दे हॅड द वर्ड टू शेअर विथ यू आनी जरी तर तेंका उतर आसना जाल्यार ती कांय कामां कांय उपयोगी नासता आहलीं सो वेन कॅन वी बी ऑफ यूज टू वन अनदर वेन वी हॅव द वर्ड जेदोन तें हय उतर आमचे भितर खुद मास जालो आहा आनी जेजू कारगा की आमी तें सगल्यान अनुभवलां देवागे मोग आमी सगल्यांनी देवागे अनकंडिशनल लव आमी दर एकल्यानी अनुभवलां मिगल्या जिवितांत जायत पाट जेजू नॉक कोत्तालो आनीक तो दारार मारीत आहलो जायत पाट कोणा ना कोणा थ्रू म्हाका तेश कोन सांगो आगो तें हें चोय हें पर्टिक्युलर रिट्रीट चोय थिंग देवागे उतर सांगताय तें चोय तें अटेंड कोर हिंग यो बट हांयें जायत पाट तें कानार घेवं ना हांयें दार उगडूं ना देवाक बट एक टायम असो येयलो मुगे जिवितांत आनी जेदो मुगे हांयें शेअर केला बट हांव आनको शेअर कोत्ता ऑल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड जेदो मुगे भयण दुयेंत पडली तेदो हांव मागीर तेदनो हांयें तें देवागे इन्विटेशन परतून येयलो तो मुगे दारार मारूंक आनी तेदना हांयें लायक तेगे मोग अनुभवलो हांव येयलोलें देवागे शेरोनांत कित्याकू मुगे भयणी लागो बट म्हाका कोण मेळ्ळो म्हाका जेजू मेळ्ळो म्हाका सगळ्यान ऑल ट्रेजर मेळ्ळें I had just come for one intention mige genilole but mak again abundance I found the God of abundance mige Jesu mel maka so praise God आणि जेदो जेजू मेळो बाकी कित मिगे म्हाका कित जाय आहलो ते मेळो मेळ नाका I was content because I found my blesser so praise God like आनी तेगे एक पाट तो आम तेगे मोग चाकिलो तेज फाटल्यान there was no turning back praise God आणि ट्रू सिस्टर जे भाशेन तुवें सांगिलां तुवें तें उतर सोडूना in my own little way even I thought I will like जेजू हांव सोडपाना मिगे लिटल लिटल वेज जात ते भाशेन हांव लायक I will try to स्टे कनेक्टेड टू गॉड
through these sessions in whatever way I can, देवागे उत्तर हांव आयकतोलें तो कित सांगोसो दीत म्हाका आतां हांव तेगे भुरगें म्हाका पळोवन येयलें की हांव कोण येस आनी जेदो हांव येयलें हे मगे जिवितां हें वादळ मोड येयलोलें 3 वर्स पयलें तेदो हांव नॉक देखून आसलोलें आय वॉज लायक headless chicken मुटाय ते भाशेन आसलोलें but after that when I came to the Lord when I accepted his invite then जेदो हांवें तेका दार उगडलें मगे जिवितांत I got to know who I am. Mak mige identity koli. And after that, to be honest, poil mak zaid complex astalen ki moko yen zaina, kono, like kona bore deko mak te confidence asnale. But I know now the confidence comes because I know who I am. Aun tewa get soli. To mige bap. Ani सगळ्यान सोर पदवेदार देव मिगे बाप ये म्हाका कळटा तसो सोत now that confidence has come my encouragement येत मी गेलें सगळें जेजू कोसो म्हाका तो पावर म्हाका ती घोटाय सगळी येता जेजू कोसोन आनी आम सगळ्यान तें अनुभवलां आमगे जेदो एक जिवितां सगळ्यान कोश्ट येताय एक व्हडलें वादळ मोड येयलोलें तेच टायमार इफ यू नोटीस तेदो आम तेगे मोग सारक चोड अनुभवताय त्या टायमार ही इज इवन मोर क्लोजर टू अस आय हॅव एक्सपिरियन्स दॅट की ज्या टायमार हांव तेण चोवना की हांव तुका जायत पाट तुका हांव इन्विटेशन दितालो तुवें नाकारलोलें आनी हे पाट तूं येयलां ना आमगे देव तेश चोयना he just waits with his arms open wide. So praise God that we belong to such an awesome father, loving father जो आपल्यागे तो सांडलो पूत सोडून वयता he doesn't care when he comes back तो कांय चलना तो फकत तेका वेंगेन घेता he celebrates आनी तेशें तेणें म्हाका केलें तेणें मगे पातकांच कांय म्हाका एक हिसाब करुना घेवना उगडास करुना हाव लविंग इज आवर गॉड तूं मोग्गाळ आमगे देव आनी हाव ब्लेस्ड वी आर जेजू कारगा आनी इवन आय गिव ग्लोरी टू माय हांवूय देवा महिमा दिता मगे परत्या देवाक की म्हाकाय तेजी ओळख मेळ्ळी आनीक हांव तेगे एक धूव म्हूण तेणें म्हाका लायक आय नो माय सेल्फ एज हिज डॉटर तेगे धूव म्हूण आतां हांव I know my identity is that now. Praise God. And yato mog so I अनुभवला I just want to give it to others in little ways. Yes. आणि आमगे वाड जाई तोयच्याक जाई आणि ती वाड कितको जातो आमगेली उतरांतल्यानी. Yes. Yeah, थोंड उगडपा जाय आमी. Yes. Like sister, brother सांगत वयता. We have to proclaim आमगे देवागे आम कितको आम कोतली मिगे जिवितां बरपण केल तें हें देखून आमके एक पॅनल मेळटा एक प्लॅटफॉर्म मेळटा शेअर करपाक लेट्स नॉट शाय अवे बिकॉज आमगे देव doesn't shy he's not shy of us so why should we be shy of our awesome God who has done so much for us so let's share कितें आहा जाल्यार आम शेअर करुया आनी जेजू कारगा praise God anyone wants to share anything please feel free yes Argan Jesus. जेजू कारगा sister Perpetua praise God आमची जो आर्गान दिता दिमासान वाकांटा एक प्लॅटफॉर्मार पासत आनी त्यो सगळे गोयना पासत मुगले न्हू हांव जाय जिवितां जायते हांव कोत्तालें तीच मागणें आनी मुगे बाबागेर हांव रेतीरा बी वयतालें जायत केलां हांवें पूण आनी बायबलूय हांव सद्दां डेली रीड कोत्तालें पूण म्हाका बायबलाक वळख नासलोली आनी तें आमगे जिवितां कितको आपणावपाक जाय तें म्हाका खबर नासलोली जेन्ना सिस्टर मारिया म्हाका मेळ्ळी जेजू आर्गान दिता ती मुगे जिवितां येयली म्हूण आनी जायतें बरेंपण म्हाका मेळ्ळें आनी हांव त्या दिसांनी सारकें चोड एशें कोन्न म्हाका केन्ना एशें कोन्न जावना इतू हांव दुकान इश्टालोलें सो मागीर कितें जालें सिस्टरीन म्हाका जायत स्क्रिप्चर दिलें म्हाका पयलीं जायत उलयली जेजू आमचे पासत जेजून कितें केलें तें सांगिल्लें पयलें आमचे पासत तो मेळ्ळो आनी आमकां सगळें बरेंपण तेणें दिलां आमकां कित्याक भिवपाक जाय सगळें जेजून तर आमकां फाव केलां आनी तेणें म्हाका एक स्क्रिप्चर दिलो स्तोत्र 37:5-6 तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान घालताचेर विस्वास दवर गरज तें तो करतलो तुजें बरेंपण उजवाडट्या दिसा परी मुदयतलें आनी तुजें प्रमाणीकपण दनपारच्या वता वरी चलतलें
जाय दिले तेन म्हाका स्क्रिप्चर पूण हो म्हाका एकदम हें जालो आनी तो सोद्दां Praise म्हणटा God. आनी Yes, प्रेज sister. गॉड आनी होबरे हा. मुगे जिवितान न्हू ते स्क्रिप्चर हांवें कितें सगळे मुगे ऐकू जिवीत येता सर्वेस तुमका सिस्टर पप्पेचुआ गेले ओय होय सिस्टर आयको येता. ओके म्हाका येना तो Praise. स्क्रिप्चर न्हू हांवें म्हाका हें केलो म्हणजे मुगे जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान घालता ताचेर विस्वास दवरता गरज तो ते म्हाका करतलो मुगे जिवीत उजवाडटा परी जातोलें एशें कोन्न हांवें तो स्क्रिप्चर म्हाका लायन घेयलो आनी हांव ते सोद्दां म्हणटालें आयको येता न्हू सिस्टर येस येस सिस्टर येता मागीर ते उपरांत न्ही खरें म्हळ्यार सारकें चड बरेपण मुगे जिवितान जालें जायते मुगे घोवा वरवीं एशें कोन्न कितें जालें तोय जाय तेशें कोन्न म्हाका कोतालो म्हणजे कितें सांगपाचें जायते मुगे भावांनी तेजे मदें जातालें आनी हांव मोदें पडटालें सिस्टर केन्ना म्हणटाली तुका सारकें सेनवी शिकोवन दवर मुगो तेणी आनी तितूंतल्यान हांव मेकळें जालें मुगे बाबा बाबा न्हू मुगे बोना म्हाका केन्ना देवान म्हाका दुखी करून दिल ना सोदां देवान म्हाका मुगे तोंडाचेर उजवाड घायलो आनी तेगे कास्ते काडून म्हाका आदार दिलो आनी आजून पासून दिता देव म्हाका जायतो आदार दिता आनी मुगे बाब बरो आहा जायतो आर्गन जेसू ते Yes. उपरांत न्हू मुगे जिवितान न्हू जाय बरेपण दिसतालें म्हाका केन्ना कोण म्हाका उलोयनाहलो ती मनशां उलोवपा लागोलीं आनी जायते म्हळ्यार जायतें बरेपण जालें कोविडा टायमार मुगे घोव दुबाय सावन येयलो मागीर तें काम आसोलें मागीर तेका एशें कोन्न शॉपार मागीर एक शॉप मुगे भावान तेका शॉप दिलें थिंग तेगे काम करपाक आनी काम कोत्तालोय बी तो आपणा येतें काम कोरोप आनी कितें पूण सोदां काम कोत्ता तितूलें एशें कोन्न हातीं भरगत म्हणटाय ती म्हणजे आस्त आहलोलें कितें तितूलें म्हाका देवान निवडायलें हें केलें सोगलें बरें आनी हांव सोदां म्हणटा तेका चोय देव आमी केन्ना सांडना देवाचेर विस्वास दवरल्यार Praise जेसू फादर कितें जालें सिस्टर बंद पडलें म्हाका दिसता मिगलें आयको येना सिस्टर पप्पे म्हाका आयको येना सिस्टर पप्पेचुआ प्रेज जेसू आतां जाल्यार बंद पडटी गेलें म्हाकाय आयको येना जालें आनी मुगे जेवण हा आनी येता चार्टींग घाता येयलें आनी तेका आयको येना सिस्टर आत येता सिस्टर येता मागीर न्हू ते दुसूय देवान म्हाका कितकोन हें केलें हांव एकटें आहलें मुगे कॉल तेका कितेंय जाल्यार तेका जाता म्हणून हें जालें म्हाका आनी म्हाका न्हू हांवें मुगे फ्रेंडा फोन केलो आनी म्हाका सोगल्या वोदां जेजू न्हू आंच बड्या भाशेन मनशां धाडी मुजे पयलीं आनी मुगे घोवा हांवें हॉस्पिटलां वयलो आनी हांव न्हू तेका प्रायवेटान व्हरों सोदतालें एम्ब्युलंसाक खंय तो म्हणपा लागोली तूं तरी प्रायवेटान वयत जाल्यार आनी तींग पोतून धाड जाल्यार आमी परत व्हरपा न्हय म्हणपा लागोली हिंगा मारगांव हॉस्पिटलां मागीर हांवें म्हळें बरें चल थिंगा या म्हळें आनी जेजू हांवें सांगलें जेजू म्हळें हांव तेगे जिवीत तुज्या हातीन घाता आनी बरें तें तूं कर आनी कोवीड हें म्हळें जेजू घे वतमो हेचे डॉक्टरांचे नर्सींचे आनी देवागे फेवर मुचेर आहा एशें कोन्न हो स्क्रिप्ट हांव आख्खे एम्ब्युलंसा मुळीच गेलें आनी खरें म्हळ्यार न्हू मुगे भयणी फोन केलो ती भयणान तेगे चेडो येयलो थिंग हॉस्पिटलान दुसरे भयणीगे चेडूं येयलें म्हळ्यार सोगलीं म्हाका पावलीं देवान सट कोन्न धाडीं कितें हांव एकटें आहलें मुगे चेड्या बोली मुगे भाव येयलो आर्गां जेजू आनी हांव इतुलें हुशार जालें तेंक चोयन मागीर हॉस्पिटलानू भितर गेलो तेशें बेगीन डॉक्टरीन सोगलें तेगे जालें तें कितें कितें जालें तें आनी स्कॅनिंग बी केलें आनी डॉक्टर म्हणपा लागलो भिनाका तेका मातशें क्लोट आहा बरो जातो म्हणून आनी तेगे एक हात मातशें जोड जालो आनी पांय जोड जालो आनी हांव जेजूको मागोत आहलो जेजू तुगे रोगतान तूं तेका बरो कर सोगलें हांव तुजेर सोटा आनी तेका बोरें आहा ती वखदां मेटोलीं एशें म्हूण आर्गां जेजू आनी सोगलें बोरें जालें आनी मागीर तेका इंजेक्शन बी दिलें तेणी आनी घायलो हितून वॉर्डान घायलो आनी जावं 1-2 दिसान मागीर तो निवडलो आनी सारकें जेजून तेका आख्खो बरो केलो आनी कितें जालें मुगे भयण देखून तेका चोयन सारकी हें जाली ती म्हणपा लागोली जेजू तो एक चेडे एक चोयता आनी घोवा कितकोन तें हें कोत्तोलें एशें कोन्न जाल्यार म्हणून सोकाळीं उठोत पळया
आर्गां जेजू मगे गो सारको उठोन उठोलो बेडावून उठोन चलो लागलो आनी तेका चोयन ते सारके हुशार जाले. आर्गां जेजू कित्याक जेजून तेका कांय जावपा दिल ना म्हूण. Praise God. प्रेज गॉड. तेन जालें Thank you, मागीर Jesus. थँक्यू जीजस. आनी मागीर तेका गेलो पांयचोळ जालो. पांयचोळ जावन मागीर तितूलो निवडलो 8 दिसान तो घरा येयलो. तेको चलोन बी सारकें स्लो जातालें. जायनाहलो तेको चलोन बी. मागीर सिस्टर मारियाको बी जायतोगोच उलयलो तो आनी तेन जायत समजायलें तेका. आनी मागीर जालो आनी एक घराको आनी एक 8 दीस म्हळ्यार सारको जालो बरो जालो चलोंक बी लागलो सारको. आर्गां जेजू इतुलें देवान म्हाका वाटायलें. जेजूगे उतरान आहलो म्हूण जेजू बोगले आहलो म्हूण जेजून म्हाका सांडून ना. आनी तेगे उतरांतल्यान जायत बरेपण मेळटा. मुगे जिवितान हांवें जायतें अनुभवलां. आनी तो बरो जाल म्हणटरी न्हू मागीर आपणागे कामा लागलो आनी आतां तें काम येयल्या न्हू तेका इतुलें फास्ट काम जाता म्हणजे पयलीं भाशेन काम कोता तेशें कोन्न तो आजून तोच तेगे स्पीड आहा काम कोरपाची. आनी तेशें कोन्न काम कोता आनी सोदां म्हणटा तो खुंयच्यान कितकोन जाता आपणाकू कोण आपणागे काम हितू फास्ट जाता म्हूण. जेजू आर्गां हितू देव तेजी आमची वोदान आहा अशी म्हूण. Jesu karga. Praise God. Why, sister? And to get testimony to every time to get tond ugota. आम खरें दिसती पडटा की देव कितू विश्वासी आनी कितू मोग कोत्ता आमचो. आनी खरेंच तुक ती उतरां तूं एकली तुगे फॅमिलीन तुक तें उतर मेळ्ळें आनी तुगे आख्खो घोराब्याक सुटका मेळ्ळी. तें सोत कळ्ळें आनी तें सोतान तुमक स्वतंत्रता मेळ्ळी, फ्रीडम. You all got to know the truth and the truth set you free. Not just you, but तुगे आख्खे फॅमिलीक. Praise God. तूं सांगता तुगे बाबागे टेस्टिमनी, तुगे घोरकारागे टेस्टिमनी. How amazing. Uh, आनी सिस्टर म्हाका देखून कितें जाल जाल्यार स्क्रिप्चरू घेन बरें जाता. आनी मुगे न्हू फुडें दुखताली जायत तेंप जालो आनी हांव तें म्हणीत आहलोलें हें म्हाका तो स्क्रिप्चर मागीर हें जायनाहलो जायतेंप जालो. फुडें दुखोता पूण आतां कितले दीस जाली बरी जाली आर्गां जेजू. एशें कोन्न म्हाका चलोन देखून जायनाहलें पूण देव म्हाका न्हू एशें कोन्न सांगना. praise God. Yes. हय. आणि सिस्टर तें स्क्रिप्चर थंय दिलोलें Psalm 34 म्हणलें. Psalm 37, 5, 6. Psalm 37, 5, 6. ओके हांव Sorry. घालता ते दुसरे कंप्युटराचेर सांग घालता. जस्ट अ मिनिट. वाचया तें बरें स्क्रिप्चर तें सांगिल्लें तुका तें तूं तेजे बावार दवरलो तें तुवें बिलीव केलें तुगे काळजांतल्यान आनी तूं उच्चारीत रावली तुगे तोंडान आनी खरें तें तुगे जिवितां मास जायन येयलें. सो इट्स 37, 5 and 6 म्हणला सिस्टर. 5 and 6. 5 and 6. तुझें जिवीत सोरेस्पराच्या हातान घाल. ताचेर विस्वास दवर. गरज तें तो करतलो. तुझें बरेपण उजवाडट्या दिसा पोरी उदेतली. तुझें प्रमाणीकपण दनपारच्या वोता वरवीं पोरजोळटलें. Praise God. Amen. जेजू कारगान. Praise खरेंच God. हें उतर तुगे जिवितां मास जालें लायक आनी तुवें तें मॅनिफेस्टेशन चोयलें तुगे जिवितांत. वाव जेजू कारगा. आनी खरें जेजूगे उतर तूं म्हणटा केन्ना बरें ना जाल्यार देखून हांव रोखडें बरें जाता. द वर्ड क्लेन्सीस फिजिकल जावं कसलें हिलींग लायक द वर्ड ट्रुली इट क्लेन्सीस अस. येस म्हाका देखून जायते पाट घडटा लायक केन्नाय दिसता लायक फिजिकली ऑर कितें एशें कोन्न इवन लायक मेंटली मातशें डिस्टर्ब्ड आहाय कितें स्टॉर्म चलता लायक केन्ना दिसता की आज आसूं आज मातशें हांव हितूं गडबडान तूं आमगे स्टॉर्म क्रिएट कोत्ताय. सिस्टर मारियान सांगलो न्हू एक टायपा स्टॉर्म आसा जे आमी क्रिएट कोत्ताय आनी सो Oy. स्टॉर्मा आमी हें आसताय लॉस्ट आसताय आज आनी म्हाका दुसरें कांय नाका टायम ना प्रेयराकू आसूं मिगे येत दोळ्यात तुफान येयलो आहा बट वेन आमी तो चॉयस कोत्ताय वेन आमी एक तो निर्णय घेताय की ना हांव हें उतर आयकतोलेंच त्या दोणा वी सी दॅट बाय द टायम तें सेशन काबार जाता वो आमी तें उतर जे घेवन बसलें नियाळ कोत्ताय आमगे तें कितें आहलो तें वादळ मोल नाच जाता. सो तें उतर खरें इट क्लेन्सीस अस इट स्ट्रेंथन्स अस.
It builds us Amen. up. Yeah, ते storm ना जाता नो पळयत जाता. Yes, praise God. आणि बरें स्क्रिप्चर हे आमी नोट करूं जाता. स्तोत्रां 37, 5 and 6. 6. Praise God, yes. आणि ती सिस्टर पपेचवाई सांगता जे भाशेन जोनिनान सांगिल्लें ती हें कन्फेस करीत रावली हें बिलीव करीत राव भावार्थ दवरते हें जेजुगे जे प्रॉमिस जी बासावणी आहाय येतीक दिले तेन आपल्या लायन घेयल्यो पर्सनली आनीक तें घडोवन हेच पयलीं तेन आपल्यागे भावार्थ दाखयलो जेजूचेर आनी खरें तें फिजिकल मॅनिफेस्टेशन सिस्टर पपेचवान चोयलें आनी आमी सगळीं चोयताय when we फकत जाय भावार्थ believe and receive. Amen. They know simple into believe and receive, but then believing, yes, it too easy zaina zaid party because kit physically kit soita dolyani by sight, then kit dusre uloit amkode. But yes, but the challenge is जेजूचे भावार्थ दोऱ्याय. We have to keep. Yes. And the word, कितको आमगे भावार्थ वाडोता, तेंच न्हू. फेथ कितको Utran. येता, कितको वाडोता, आयकोन. आनी तो पवित्र आत्मो आमको आहा. काय बरें आम नवे करारा मनशां. आमको तो पवित्र आत्मो आहा. जे पोन्ने करारा लोकांको आसोना. आनी तेंकां आहले प्रवादी केन्नाय देव उलोयतालो केन्नाय बट आमको आत सगळें आख्खें पिक्चर आहा आमकोडे कित जातोलें कित आहा की जेजू कित सांगो कित केलां जेजून आमचे पासत एवरीथिंग आमकां कितू भागी आनी आमगे भावार्थ कितू गोटे आसों जायो Hoy. प्रेज गॉड येस आनी आनी हांव खूंय वचपा देखून नाक सिस्टर चोय आमी तितलें आयकोताय आनी युट्यूबांतल्यान आमच्या भाव भयणांच्या उतरांतल्यान आयकोताय तितलें आमकां ओदीक आमी घोट जावपा देव आमकां बोवाळ उजान करपा दिता कित्याक येस तो जाणा न्ही आमची काळजां प्रेज गॉड येस थँक यू जिसस येस आनी आमगे जिवीत आहा कितें वादळ मोळाचें वादळ मोळ होय येयत आसता एक गेलें दुसरें येयलें दुसरें गेलें तिसरें येयलें बट जेजून आम कित काय बरतें मार्कूच चवथ्यावेस वरांत वर्स 31 कित तरी आहा ती 35 to 41 तिंत आमकां वाचया मागीर आमी बट तिंत आमकां लायक हांव सदांच चिंतिता लायक की जेजून आमकां काय बरें हें दिलो आहा की तें बोटीन जेन्ना ती होड्यां आसताय ते शीत आसताय ते गेले आनी जेजू आसता एक वादोळ न्हिदता येता वादोळ येता तेन्ना तो कित कोत्ता न्हिदोता तो एक्चुली तेगे तें जें तेण आपल्यागे पॉस्चर दाखयला तो कितको आहा तो तें एक्चुली ते आम इमिटेट करून लायक तो आमकां की वादोळ मोड चलोता तूं मुचांबोड कित्या जाताय तूं मीच भाशेन जाय शांत रावाय आनी आमकां कित्याक शांत रावपाक गरजो कित्याक जेजून आम जाणा तेणें कित केलें तें खुरसार सगळें तो संपाद दिसता दिलें येस तें तेतेलेस्ताय सगळें येस इट इज ऑल फिनिश्ड ऑल डन सो आमगे तो पॉस्चर आसूं जाय आमगे ते भाशेन आमगे स्टेट आसूं जाय आमगेली मेंटल स्टेट यू नो फिजिकली असो न्हिदपा गरज ना बट वॉट जेजू आमकां कित सांगोसो दिता की वी हॅव टू बी एट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट काम आसूं जाय आनी दुसरें म्हळ्यार ते वादळ मुळां कित बाबा कोत्तो जेदोन ते शीस सांगताय तुका आमची पोरवा ना तूं कित कोत्ता तूं न्हिदलो आहा तुका कांय पडलो ना आमचें आमी म्हुट्टाय न्हू वादळ मुळांत कित्याक म्हाका जालें म्हाका कित्याक पयलीं आमी जायत म्हुट्टालीं आतां आमी मातशें कॉन्शियस आहाय आमी जाणाय सोत बट आंत देखून केन्ना एक सिच्युएशन येता जेदो आमी कितेंय देवाक केन्नाय हें मे बी ऑफेंड कोत्ताय आमगे उतरांनी कोन्यांनी बट कितें जाता देव आमकां कित सांगोसो दी तितून त्या वादळ मोळांत तो फर्स्ट थिंग कित कोत मागीर उठोन कित कोल तेणें शांत मागीर करता तो शांत आनी तो रिब्यूक कोत्ता ते स्टॉमाक हय सो आमकां तेणें अथॉरिटी दिल्या ही रिब्यूक दॅट माउंटेन स्पीक टू द माउंटेन ते दोंगराको उलोयाय रादर देन जस्ट त्या वादळ मोळाको उलोयाय तो होक दिलो आहा आमकां तो अधिकार दिला तो यूज कोराय rather than just nagging, whining, complaining, कित कोराय स्पीक टू दॅट माउंटेन ते दोंगराको उलोयाय आनी तो दोंगर इंगसोन थिंगा तुका भावार्थ आहा तू ते उतराचेर जेजूगे उतराचेर जोरी तर भावार्थ आहा तर तूं त्या दोंगरा तो म्हणटा इंगसोन थिंग तुज्यान करूं जाता नो तेशें सो तो आमकां फर्स्ट तेंक अथॉरिटी दिलो आहा तेणें आमकां वादळ मुळांत कित करपा ते सगळे इन्स्ट्रक्शन्स दिलो आहाय तेणें सो आमी फॉलो कोत्ताय ते लायक आमी विसरताय आमी चूज कोत्ताय वॉट डू वी चूज
आम बसून फकत कंप्लेन करताय बट तेन ऑलरेडी आम सांगिल कित करपा तें आम तें कोण नाय आनी मागीर लायक वी आर जस्ट कंप्लेन एश करताय सो नो वी फॉलो जेजून थिंग शांत आहलो तें तो आमकांय सांगता स्टे काम बी एट द स्टेट ऑफ रेस्ट नोईंग दॅट आमगे होड्यां जेजू आहा. Okay, the Amen. storm is there, but in a boat, who is in a boat that matters. Jesus. कोण आमगे बोटी आहा ते वादळ मोड आनी जे भाशेन तेण ते शिसां बारबो आसतोन तेण ते स्टॉर्म काम केल्ले ती आमकां कित्याक दिलो आहा तेण ती पॅसेजू ते आमकां शिकोवपाक की जे भाशेन हांव शिसां बारबो ते वादळ मोडा लो तुमगेले दोर ल्हान ए व्हडली कसलीं वादळ मोड येवं हांव आहा तुम शांत रावाय आनी तुम कित सांगिल तें कोराय. ओके मिगे उत्तर घेन बोट रावाय हालनाकाय पेद्रू कितकोन बुडोलो जायत पाट आम सिस्टर हे सांगता पेद्रूची बट बरें सारक सिंपल तें लायक अंडरस्टँड जावपा देखून आमकां आमगे जिविता लायन घेवपाक कितू एक सिंपल स्टोरी ती पिटरा गेली पेद्रू गेली जेदो तो बुडोता दोळी जेजूची आहाय तेदोन तो उदकार चलोता जेदोन तेगे दोळे हालताय आनी ते वादोळाचे वयताय तो बुडोता एकदम सिंपल लायक तेंच्यांनी एक्सप्लेनेशन देखून कोणागे नाका लायक इफ यू जस्ट रीड आनी काय बरें हेच आम उगडास दवरल्यार पेद्रू गेलें तें बोटींत शिसां बारा तो आसोता आनी आमगे वादळ मोळाचें जिवीत आहा एक क्रिस्तांवां गेलें एक भावार्थ्यागे जिवीत जावन आहा वादळ मोळाचें आनी म्हाका हें न्हू आतां इजी जाता मातशें द मोर आम उतरां रावताय आमगे रिलेशनशीप वाडोत आहा जेजू बारबोर आमगे देवा आमगे संबंद आमगे गोड जायत वयता ह्या उतरांतल्यान आनी फकत उतर आयकोन न्ही आमी ट्राय कोत्ताय की ते पाळूंकूय आमी ट्राय कोत्ताय 100% आमी कोण करूंक पावनाय बट स्लोली आमगे कित रोंग कित जात थिंगा आम तो शिरकायता पवित्र आत्मो हें ती सारक केलना आनी आमकां तो डिजायर आहा की ते आमगे करेक्शन्स करपा जिवितांत सो प्रेज गॉड आंत म्हाका हांव मिगे अनुभव सांगता की इट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर फॉर मी डे बाय डे लायक आय एम ग्रोईंग मिगे वाड जाता आतां हांव स्टॉर्म्स देखून येयले जाल्यार पयलीं भाशेन जितू आलना हांव आय एम मच बेटर आय नो बिकॉज ते रिलेशनशीप आमगे दिसांनी ती स्ट्रॉंग जाता सो Amen. जेजू वारगा आ गॉड इज सो ऑसम आमगे देव काय बरो देव विश्वासी देव ल्हान वस्तूंनी विश्वासी व्हडले वस्तूंनी विश्वासी देव आमी आमगे विश्वास आमगे भावार्थ दाखोवया कितकोन तेजेर विश्वास दवरून तेगे उतराचेर विश्वास दवरून दॅट्स ऑल ही नीड तेका आमगे फेथफुलनेस कितको जाय बाय वी बिलिव्हिंग इन हिम तो कित सांगत तें यू नो बिलिव्हिंग इन हिज तेगे उतरां भावार्थ दवरून प्रेज गॉड Praise God. Thank you, Jesus. आनी कोणाक कितें शेअर करूं जाय सिस्टर Fatima, Sister Eliza, are you able to speak? Sister Avila, Yes, my dear. Praise the Lord, my dear brothers and sisters in Christ. Deva Karga. Thank you very much. I sondi dilo la pasok maka. So je e somnani देवान बरपण केला Amen. जायते भाव भयणींगे जिवीत ते हांव आतां शेअर करपा वयता आर्गांजेचो पयली सुवातेर एक तरणाटो भुरगो भायले गांवांत आसतालो दुबयच्या शारांत तो वावर कोत्तालो आनी कोवीड टायमा तो येयलोलो पोत्तून ट्राय केलें तेणें बट मागीर लेटोन तेका वचोन ती संदी मेळना तो उरलो आनी कित तरी जालें आनी देवा आर्गां ते टायमार तो UK वचों सोदतालो तेगे प्लॅन जालो आतां UK वचों आनी तो घरां एकटो भुरगो चेडो आनी दोग जाण भयण्यो तेगेल्यो त्यो काजार जालो आहाय सो ते टायमार मामान आनी पापान तेका म्हणलें बाबा तूं UK वयता थींग वचून तूं सेटल जातलो वचनाक रे बाबा हिंगा कितें कर आनी मिन्स आतां आमी सगळीं काम कोत्ताय सो लायक तेको कांय नाहलोलें त्या टायमार आहलो तें स्पेंड केलें कित्याक 2 पाटेन ट्राय केलें वचपा सो सगळे पयशे तिकेटी बा वचोन काबार जाले सो तेणें म्हणलें फॅमिली मेंबर्सान तेका सांगिल्लें आमी तुका हेल्प कोत्ताय सो ते गांवांत तूं वचनाका तूं आनी कितेंय कर इतलें म्हणलो म्हूण तेका तें बरें दिसोलें ना आपल्यागे हेजेर मिन्स
विश तेणी एश कोत म्हण मीन्स मोठाय म्हण लायक ना म्हण आड ते येताय टायम म्हणून. होय आड येताय म्हण ते टायमार सान हो भुरगो रूम लॉक कोन भितर आसतालो कोणाक उलोवप ना कांय खावप ना पिवप ना आतां सिन्स कोवीड जायन आतां हो भुरगो भितर आसतालो खुद आपल्यागे मामा पापा जाप करप ना कांय ना आतां इतलेंच तें एक तो पॉयंट घेवन आर्गां जेजू जेन्ना तेणी ते म्हाका सांगिल्ली ही खबर कितें हांवें तेजी खबर घेतली तेन्ना बाबा गेलो काय म्हणल्यार तेणें म्हाका ती खबर सांगिल्ली सो म्हाका ही संदी मेळ्ळी तेगे मामा सांगपा आनी तेगे मोगाच्यांक की तेजें हें उतर उलोवपा भावार्थ उलोवपा जें कितें तेका जाय तें आतां सुरवाती भयण जोनिना उलयताली आं आमी उलयलो की ना रोखडेंच तें गोंड येयना बट ते ओदान सयतानूय येता सो आर्गां जेजूक जेन्ना तेगे मामा आनी दुसरे भाव भयणां तेगे सांगिल्लें तेन्ना तेंकां सांग आनी ती संवसारी जाणवायन भोव ग्रेस्त सारकें सो जो कोण संवसारी जाणवायन रीच आसोता तेका देवागे जाणवायेक पिशेपण तें मानून घेवपा तेका तितू हें जायना आनी ती संवसारी जाणवायन चड ग्रेस्त आसताय ती देवासून मातशें तेंगेलें गॅप आसोता आर्गां जेजूक सो हांवें तेका सांगलें सो एन सो तुमी कोरया हें आनी तेका म्हणलें जें कितें तेणें केलां तेका तुमी बोगशाय कित्याक ते जेन्ना आमी कितें वायट कोत्ताय तेन्ना आमकां खबर आसना मनीस बरो पूण जेन्ना सयतान तेजे भितर रीग घेता तेन्ना ह्यो वायट कोन्यो करूंक लागताय आनी मागीर ते मनशाक आमी कोणूय तो जावं तेका आमी वायट नदरेन चोयताय कित्याक तो वायट कोन्नी कोता तो देवागेली रोस ना देव तेजे भितर आहा हें आमी चोयनाय पूण तो वायट कोत्ता तें चोयन आमी तेका एक भाशेन दुसरी आमगेली वागणूक जाता सो देवा आर्गां तेंकां सांगिल्लें हें कोर आनी हांवें मुगे स्टार्ट केलें हांवें म्हणलें हो भुरगो भायर सरलो रुमांतलो आनी तो वावरूय करपा गेल म्हूण हांवें ही डिक्लेरेशन उलयली आनी सदां हांव ह्या भुरग्या पासो देवा आर्गां दितालें आतां ते टायमार सावन तो आयज मेरेन तो भुरगो लॉक कोन्न भितर रावतालो आनी ती भायर सरली म्हणटो तेका कोटालें तो येता आनी कितें घेवन भितर वचून हातालो दॅट्स इट आनी कांय ना सो आतां रिसेंटली जस्ट दीस वीक आय थिंक मांडे कितें म्हाका हो न्यूज दिला हो भुरगो भायर सरलो आतां रुमांतलो Praise the आनी Lord तेंकां Jesus Karga. Praise God. तेणें गाडी घेयल्या Praise आनी आतां तो वावर करपा तेणें धाकटोसो वावर करपा तेणें सुरू केला आर्गां जेजू बदलना आर्गां म्हणलो कांय जेन्ना आमी हें देवागे तेन्ना कांय उतराचें जायना म्हणलें न्ही कांयच ना हितून घालताय ते आयदोन जी कोण असोकताय सांपडलो हाय ते भाव भयणां भितर आमी बी घालताय ती बरेपण दिले बगर ती बापा सरशें पोत्तून हें बी पोत्तून वचना जेवतल्याक जेवण दिनूच तें पोत्तून वयता सो आर्गां जेजू ही फर्स्ट टेस्टमनी म्हगेली Jesus थँक्यू Karga. जीस Praise God. Only testimony, sister. Praise God. Wow. Praise God. Amen. सो सेकंड टेस्टमनी एक भयणीन म्हाका एक मिडल एजीची ही आवय तिका खंय डायबिटी मेळ्ळी म्हण सांगिल्लें डॉक्टरान आनी तिगेले एक धाकटो सांदो इबाड केलो आर्गां जेजूक आनी आतां हे भयणी कडेन चलों जायना आनी सगले सांदे लायक युजलेस अशें ओके ही तेगी परिस्थिती गांव पेकोला बट हा परिस्थिती तिका जायना तें तेगेलें ते काम करपाचें मिडल एजीची म्हणटरी यंग आहा न्हू सो देवा आर्गां तें काम करपा जायना आतां म्हाका एक दुसरे भयणीन ते भयणी सरशीं वयली आतां तिणें म्हाका सांगिल्लें ना मस तेका हांव प्रेयर कोत म्हूण सो नो प्रॉब्लम जेन्ना आमी तेंगे गेलीं तेन्ना हांवें तिका विचारलें पयले सुवातेर ती खबर घेयली तेन्ना तिणें पयलेंच स्टार्ट केलें मुगे एक सांदो पुसान कितें जायना काम कोन्ना म्हाका कुजना वोसोन कितेंय तरी करूंक जाय पूण मुको जायना हांवें म्हणलें तें कॅन्सील कर तें तूं उलय नाका हांव म्हणलें तूं जाण काय म्हणलें हांवें कितें थँक्यू जीस तूं जाण काय म्हणलें हांवें कित्या येयलें तें ना म्हणपा लागलें सो हांव म्हणलें तुका शिकोवपा येयलां कितेंय तरी जें देवान आमकां बरेंपण दिलां तें बरेंपण म्हणल्यार हांव तुका सांगूं येयलां म्हाका इल्लो टायम दिता काय म्हणलें
वय म्हणपा लागली आनी दुसरे फॅमिली मेंबर जाय ते जोडी मोडी हाय आर्कांचेर पयलीं बसली मागीर गेली आनी तेंगेर जायती न्हू सुणी आहलोली आतां येयली ती पयलीं सुरवातेक मागीर गेली आर्कांचेर आनी हांवें तेंगेल्याच घरान तेंकां एक एकटो भितर सोत म्हण हांव वेलकम करपा लागली बसलोली ती मोंग तेकयली आनी पत्ती गेली सो तेंकां दिसोलें ते मामी शिकयता म्हणून सो ती मामी थिंग एकली धरली आनी गेली आनी एक सरप्रायज थिंग कितें जाणा ही सगलीं सुणी येयलीं आनी म्हज्या पांया कडेन हांव उबें आहलो थिंगा ती बसोली आनी जी भयण म्हाका घेवन गेलोली ती जेन्ना जायंट अशी सुणी सो तेजे बोगले गेले तें भिली आनी तें सोमतें आपले पांय मागीर काडले वयर सोफाचेर मीन्स बळ मारपा आपल्याक लायक ना म्हण तें भिलें सोमतें भुरगीं बसताय तेश कोन्न सोफार बसोलें हांवें तूं भुरग्यां भाशेन कितें एक्टींग कोत्ता ती कांयच कोनाय म्हणलें तुका जस्ट ओगे राव आनी खोरें म्हणटा म्हूण ही सगलीं सुणी म्हज्या पांयाको येवन ती काय बरी करून बसोली हितून म्हाका कितेंय तरी शिको मेळ्ळें आयजाया 1 चॅप्टर 2 to 4 सांगोता सिस्टर घालून आसा Yes, yes. Kalta sister. Isaiah 1, no? चॅप्टर 1 2 to 4. 1. Yes. आयक मोडबा प्रितमेर कान दी कारण सोरेस्पोर उलयता हांवें भुरग्यांक पोसलीं तांकां ल्हान व्हड केलीं पूण तीं म्हजेर खोलपोलीं बोड आपल्या दोनयाक वळखता आनी गाडवाक आपल्या दोनयाचे खावणेची वळख आसा पूण इस्रायलाक कित्याचीच वळख ना म्हजी परजा कांयच समजोना कितलें म्हूण पातकी राष्ट्र हें गुन्यांवाच्या बारान चेपलोली परजा नोश्ट्या मनशांची संसद खोटी जाल्लीं भुरगीं सोरेस्पोरा ताणें सोडून दिल्लो इस्रायलाच्या पवित्र देवाची ताणें बेपर्वा केली तांकां पाठ करून ती कोडसोल्लीं आमेन I think Sister Elisa busy. Sister Elisa. Praise Jesus. आर्गान जेजू सॉरी सो हितून कितें दाखयता कितें आमकां कळोन येयलां जें कितें हांव शेअर कोत्तालें तें थिंगा सांगलो हा न्हू ही भाव भयणां कुटुंबाचेच वांगडी ती येयलीं हालो केली पोत्ती भितर गेली पूण जनवारां येयलीं आनी म्हजी सवभोंवती ती बसून रावलीं टील हांव भायर सरपसान ती भायर बसून म्हाका आदिवस करपा येयलीं आर्गां जेजू आतां हे भयणी सांगिल्लें आतां म्हळ्यार हांव तुका शिकयतां आतां चोय ती जनवारां कितें कोन्न कळ्ळें तें चोय देव हाजीर जाला मनशान कितें कोन्न देवा नाकारलो सो थिंगा आयजाया वाना थँक्यू जेजस सो हे भयणी गेली परिस्थिती तिकडे तेगेले सांदे काम कोन्नाय हांवें म्हणलें भयणी म्हजे हांव म्हणलें तुका आतां शिकयतां नो प्रॉब्लेम न्ही नो प्रॉब्लेम म्हणून लागली आनी तिका हांवें गवायक्यो दिल्यो आनी तिका हांवें शिकोवपाक कॉमेस केलें हांवें म्हणलें फकत तुगेलें तुवें मन बदलपाचें आनी मानून घेवपाचें तुजें काम हांव उतर शिकयतां तेगेले सांदे लूज जावपा लागले जे काम कोन्ना आसलेले ते ऑटोमॅटिकली लूज Praise जावपा God. लागले Jesu आनी Karakam. बिफोर हांव मुगे हात जे 2 मागणे कोचिनी आदी ती खुद हांव हात ले करूं वयचीनी आदी म्हणून सिस्टर चोय चोय हाती चोय म्हणपा लागली लूज जालें सोगलें आर्गां जेसू म्हणलें हांवें हेजी केली ना पूण जीं उतरां तुवें आयकिलीं आनी तुवें तुगेलेंच मन बदललें हांवें म्हणलें तूं आतां तूं किचना वचों जाय आसलोली न्ही आतांच म्हणलें तूं वयतली आनी काम करूंक लागतली ती म्हणपा लागली आपल्याक हितू फाल्यां सान शिकों वयता
सो म्हाका किचना वचून जालें आनी हांव इतू म्हाका दिसता मोर देन 3 months कितें ती किचनाक गेली ना आनी तिका जायना चलोन देखून जायना सो तें सांगता ती पूण ती घडयेक आयकोता जशें पयलीं भयण म्हणटाली जॉनिना आयकोन आयकोन आपल्याक गेलो देवान आपल्या ती आदारी तयार केली भावार्थाचे हेणे गुणांनी भरलूं आहलोलीं त्या भाव भयणां देवान तयार केली आपूण तेंचो फ्रेंड्स सर्कल्स गेलो आनी ते वरवीं म्हाका आनीक एक घोटाय एक बळ मेळ्ळें हें उतर हेजेर त्या सैतानाचेर जैत व्हरपाक भयण सांगताली न्हू जॉनिना सो तेच भाशेन हे भयणीक ते सगळे सांदे लूज जाले आर्गां जेजूक हांवें तेचेर प्रेयर केली हांव येयलें देन शी स्टार्ट हर वर्क तेणें आपल्यागे वावर सुरू केलो दुसऱ्या दिसा तेणें म्हाका मेसेज घायली हांव आतां करपाक लागोलें आर्गां जेजू जें कितें तेका जायना आहलोलें जी परिस्थिती उलयलोली देवागे उतर आयकून तिणें आपल्यागे पयसड्ड्या मन बदल्लें आनी तेणें आपल्यागेलो मिरेकल घेयलो आर्गां जेजू थँक्यू Jesu. जेजस Oj, खरें सिस्टर जेदोन तें उतर तूं उलोयताली तुज तोंडांतल्यान देवागे उतर भायर सरलें तें कानार फकत कानारू न्हय म्हळ्यार तें आपल्यागे काळजां घेयलें आनी तें मानून घेयलें मोनाच नवसोरणी केली त्या उतरा पोरमोणें देवागे उतरा पोरमोण तें आपल्यागे मोनाच नवसोरणी केली आनीक तें स्क्रिप्चर आहा न्हू हिज वर्ड इज ऑलवेज अकंपनीड विथ सायन्स अँड वंडर्स आनी खरें तेगे उतर हिंगा तेज कानार पडलें तें नवसोरणी केली मोनाची आनीक इट वॉज अकंपनीड बाय सायन्स अँड वंडर्स तूं आतां म्हणटा ती काम कोत्ता जें करूं जायना आहलें तें जालें नथींग इज इम्पॉसिबल विथ आवर गॉड विथ आवर ऑल मायटी गॉड वाव प्रेज गॉड जेजू कारगां मुगेली तिसरी गवायकी एक भावाक खंय स्टोन प्रॉब्लेम आहलोलो सो हे भावा पासत हांव गेलें उतर शेअर केलें ते कोडे ते कितें डॉक्टरान कितें मिन्स ते ब्रेक कोताय न्हू सो ते करपा तेगे टेस्ट पयले टेस्ट केले आनी मागीर तेका ते अपॉयंटमेंट आहलोलो बिफोर दॅट हांव तेजे बोगले पावलें आनी तेका सांगिल्लें शिकोल तेका देवागे उतर आनी हूंय तर तूं देवान आमकां 10 मानामेंट दिले आनी आमी हे संवसारान हे दोतोरेची आमी आत्म्यान चोलनाय पूण कुडीन चलताय आनी आमकां जाय तें आमी कोत्ताय तेन्ना आमी सांडटाय हे सोयतनाक आमी रीक दिताय आमचे भितर येवपाक सो हें कितें हे भावान केलो आहलोलें हांवें तेका तें सांगिल्लें ना बट हांवें तेका उतरान सांगिल्लें देवागेल्या सो तुवें कितें केलो आहा जाल्यार म्हजे भावा म्हणलें ते देवाको म्हूण तूं उलय जेका 5:16 स्क्रिप्चर दिलें तेका आनी तेका सांगिल्लें तूं फकत जेजूस सांग हांवें सो एन सो केलां हांव ती वाट सोदतां मुगे मन बदलता तूं सांगत तें हांव करपाक राजी आहा आनी म्हणे एट दीस वेरी मुमेंट तूं तर इतलेंच तुज्या तोंडांतल्यान उच्चारता हेच घडये म्हळ्यार त्या हातराचो गोबोर जाता चूर जाता म्हळें तूं रेडी आहा वय म्हणपाक लागलो हांवें म्हळें हांव मुगे देवाक उलयतां तूं तुगे देवाक उलय आनी हांव तुगे दोंगराको हांव उलयता म्हणलें आर्गां जेजू सो ही ऑथॉरिटी देवान आमकां दिल्या ती ऑथॉरिटी घेयली तेणें आपल्यागे मन बदल्लें जशे परेन देव आमकां सांगता ते भाशेन तो करपाक राजी जालो जें कितें तो कोत्तालो जायतो काळ जालो तें तेणें म्हणलें हांव सोडून दितां आनी खरेंच ते फातरांचो देवान सुरो केलो प्रेज आनी गॉड तो टेस्टागेलो लेटोन तेणें सांगिलां नो मोर स्टोन जेजू फातर ना कारगां डिक्लेअर जालें आर्गां जेजू आनी तेका हांवें सांगलोलें तूं वॉशरुमा बी वयता तेन्ना नोट कर ते फॉल जायन वयतले इदर ते मेल्ट डिजॉल्व जातोले म्हूण सो जस्ट अलर्ट राव म्हूण तेका तें सांगलोलें आर्गां जेजू हे जेजू भावाक देवान बरेपण दिलें चोय आमकां एक पेनी देखून स्पेंड करपाक नाका फकत आमी तेगे उतरा प्रमाणें तर आमी आमगे मन बदलताय आमी फकत मानून घेवपाचें आमगेलें काम हांव मानून घेयना मिन्स आमचें सगळें घडना जशे परी फ्यू डेज बॅक भयण मारिया आनी फातिमा शिकोयतालीं ते काळार सायबीण मायन आंज बडव्या कडच्यान संदेश येयलोलो मानून गेलो तिणें मानून गेलो तेच घडये जेजू तिजे कुसव्यान गर्भ सांबाळलो जेन्ना आमी आतां हे काळार आमगे जिवितांत कितें उणें आहा तें सगळें थिंगा स्क्रिप्चरान उतरान चावयो त्यो आहाय पवित्र पुस्तकान बरयन दवरलेल्यो
आनी आमकां कांय करपा नाका जेजून ऑलरेडी केलां ती चावी हांवें मुगे करपाची तें उतर तो जेजू हांवें मुगे करपाचो जेजून म्हजे पासत हें केलां आर्गां तुका जेजू दॅट्स इट नथींग एल्स सो इतलेंच आमगेलें काम आर्गां जेजू सो हांव ह्या भावा पासत आर्गां दितां मुगेली चवथी टेस्टिमनी एक भयणी कॅन्सर जालोलो यंग भुरगें तें सो हे भयणीन आपल्या पासत म्हाका मागूं वयलें आयकूं येता न्हू सिस्टर येस सिस्टर वय वय येस सो सिस्टर येस प्लीज हांव जेन्ना तिका भेटोलें तेन्ना तिका सांगिल्लें देवान सगलें आमकोडे दिलो हा आमी फकत त्यो त्यो चावी घेवन तें आमगे करपाचें दॅट्स इट आनी आर्गां दिवपाचें आमगेलें काम जशे परी संवसार आमकां उलयता जे डॉक्टर आमकां आपल्यागे जाणवायेन सांगताय ते भाशेन देवानूय सांगलां सो अशें करून तिका सगलें शिकयलें आतां डिसिजन तुगेलें तूं कितें मानून घेत तें सो तिका डॉक्टरान जायतें सांगिल्लें अशें अशें करूं पडटलें विथीन दीस हे टायमा भितर तुवें सर्जरी करपा जाय नाजाल्यार डाडाडा जातो म्हूण सांगिल्लें तिका सो ते घडये तिका तीं उतरां उगडास येयलो तिका सांगिल्लें तूं आतां तुगेलेच लायफाची प्रोफेसाय कर तूं उलय कित्याक देवान ऑथॉरिटी दिली जिवीत आनी मरण म्हणटा पूण तुका दिलां देवाको ना सो तिका उगडास येयली तेणी म्हणलें कितें देवा तूं त्या दोतोरां भितू आहा ते काम करचें न्हय पूण तेंच वरवीं तूं काम करतलो आनी जो तेणी म्हाका शेड्यूल दिला तो उपकारना तेन आपल्यागे विजन तयार केलें डॉक्टरान सांगिल्लें पूण तेन आपल्या जाय तें विजन तयार केलें अकॉर्डिंग टू जशे परी तिका शिकयलो ते भाशेन सो डॉक्टरान व्हडली सर्जरी सांगलेली सो ती जशे परी धाकटी मायनर सारकी व्हडली न्हू पूण धाकटी सर्जरी केली देवा आर्गां ती म्हणटा कांयच लायक कांय घडनाहलोल्या भाशेन जालें ती सगळें आनी हे कॅन्सर पेशंट आहा म्हण ती आनी हांवें चोयलें गेले ते वर्सा जायते कॅन्सर पेशंट हील जाले एक म्हणटा ती आपल्यागेलो तकलेचे केंस जडोनाय आनी आपूण उलयता म्हणटा मुगे एक केंस वचपाना हालपाना कित्याक देवान तो राखून दवरलो आहा देवान तें म्हाका सगळें अशें करून ती सगळें आपूण प्रोफेसाय करताली सो आर्गां जेजू आनी खरें म्हणटा म्हूण एक कांयचें तिका घडलें ना लायक धाकटी सर्जरी केली आनी आतां ही सर्जरी करून येयली भयण आनी ती हूंय टांगसा उलयताली ते घडये दोतोर म्हणटा हें आनी कितें उलयता आतां ती देवाको उलयता सो तें दोतोरां खबर ना आर्गां जेजू सो आतां ती सर्जरी करून जातरी ती हाडली तेन्ना हांव गेलें तेंगे परतून ती लायक धाकटीं भुरगीं आमी अशें करून चेराचेर बीन बसयता तेंका फीड बीन करपा बेल्ट बी घान सो ते भाशेन ही बसलो आहा आनी एक हेजी पांय दवरलो आहाय सारकें धाकट्या भुरग्या भाशेन बसोन तें आहा लायक तेका मुवमेंट तितू हें जायना ओके सो आर्गां जेजू एका परतून उतराची सजमणी दिली परतो मसालो लायलो तेका बरें परतून शिकयलें तेका हें उतर शिकयता टेस्टमनी दिन आतां तें तयार जाता ते चेरा वयल्यान उठोन सगलें जातोरी ले हँड्स केले आनी तेका सांगलें बाये म्हजी भयणी हें चेर तुगे न्ही जेजून म्हणलें तुका सारकें फ्री केलां तुज्यान सगलें करूं जाता अशें म्हणनाका खरेंच ती पदवी थिंग घडून येयली तेणें मानून घेयली आं चोय तेणें अकॉर्डिंग टू द वर्ड तेणें मानून घेयली मानून गेली येस मानून घेयली आनी आतां हांवें तेजेर प्रेयर केलें दुसऱ्यांचे मागणें कोत्तालें तेंगे मामी भयण बी आहलो तेंचे हांव प्रेयर कोत्ता म्हणल्यार लास्ट टर्न येता म्हणल्यार ही भयण खूद विदावट सपोर्ट उठोवली घरां भितर सावन ती भायर आपले तेंगे गार्डना गेली आतां म्हाका खबर ना हांव कित्याक हे सायडीन प्रेयर कोत्ता सो आतां ती खूद उठून भायर गेली लास्ट रावंड आहलो सो ती भायर वचून तेंगे पोरसान जें कितें पिकलोलें तें काडून गेलें सो कोणागेलो सपोर्ट ना बट ती एकली गेली आतां ती हांव एंट्री घेत तेन्ना सावन पयलीं दिसान ती तें चेर तेगे आहलोलें पूण जेन्ना ते देव उलयलो तेन मानून घेयलें हांव बरें आहा फीट एंड फायन खूद चलोन गेली तें फ्रूट घेवन येयली आनी तें हाडलें आनी मुगे घोरकार हातीन तें दिलें आनी हांव एश टर्न जाता म्हणल्यार हें भितर येता तें फ्रूट घेवन
आर्गां जेजू सो आनी आई म्हणटा आनी भयणी म्हणटा चोय कोणागेलो सापड नासतना ही भयण म्हणटा भायर वचून चोय कितें घेवन येयली ती आर्गां जेजू म्हणे चोय म्हणे तुमी देवागे पदवी चोयताय ही देवागेली महिमा म्हणे आतां तें बसून आसलो लायक ल्हान भुरग्या भाशेन आलोय ना दोलोय ना सो ते घडयेक लायक टोटली देवान तेका ती पेखवणी दिली आर्गां जेजून ते घरांत जितलीं वांगडी आहलेलीं देवान तेंकांय हात लायलो त्या दिसा सो आर्गां जेजू थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस Praise God. Thank you, Jesus. सो आतां हेच भाशेन आनीक मुगे 5वी गवायकी टायम आहा न्हू सांगलें जाता न्हू वोय ऑफ सिस्टर कोर्स सिस्टर वोय प्रेज गॉड येस आर्गां जेजू एक जाणटे म्हळ्यार तितू जाणटी न्हू एक आवयक ते आतां हे दिसांनी जायतें कितें पॉप आवट जाता न्हू लायक अशें करून कित तरी कुडी सांद्यांनी कितें तरी पॉप आवट जाता लायक हेजे भाशेन सो एक आवयक न्हू तें हें जालें मोटें हें सो पॉप आवट जालो पांयांक आर्गांची आनी ही म्हाका संदी मेळ्ळी ह्या आवयक उतराची सजमणी दिवपा आनी ते पासत तेगे दोंगरा पासत उलोवपाक जेन्ना हांव तिजे बोगले एंट्री घेयला तेन्ना एक भाव तिका उलयतालो आनी हांवें एंट्री घेयलो अशें तो गेलो आनी तो तिका फकत सांगतालो आमी देवा आर्गां दिवपा जाय म्हळ्यार सारकें आमी देवा आर्गां दिवपा जाय तो म्हज्या पयलीं शिकयता आसता तिका आतां म्हणल्यार मुगे टर्न येयला हांवें संदी घेयली ओके हांवें सांगलें जाता तेगे म्हणल्यार हांव कंटिन्यू कोत्ता ओके म्हणपा लागलें सो देवा आर्गां आतां हांवें स्टार्ट केलें आनी शिकयलें तेंकां आनी जी ऑथॉरिटी जी देवान आमकां दिल्या स्पीक टू द मावंटन जें कितें आमकां जाय जें दिसती पडना तें आमी थिंगा उलयलें हे भयणीचे उतर शॅर कोन्न जात्री आनी म्हणलें कांय ना सगलें देवान बदल्लें तुगेलें तुवें फकत मानून घेवपाचें काम आनी तूं देवागे उतराचे आड गेलो आहा जाल्यार हांवें म्हणलें तूं जेजू सांग म्हणें हे वेळार आनी म्हणलें काडा हो काडना आसतना देव म्हणटा तुका आतां हेच घडयेक बरपण दिता तुवें म्हणलें फकत मन बदलपाचें दॅट्स इट आनी हें उतर थिंगा ऑलरेडी सांगून दवरलां जें दिसती पडटा 2 Corinthians 4:18 सो तिका सांगिल्लें चोय तुका दिसती पडटा परिस्थिती पूण तेजेर नदर घायनाका तुका कितें जाय तें आमी तें म्हणल्यार आमी आतां उलयतलीं आनी तुवें तें घडोवन येयलें म्हण देवा आर्गां दिवपाचें सो देवा आर्गां जशे परी ते सांगलोलें कोर म्हूण तें केलें आनी मुगे काम हांवें केलें आर्गां जेजू तें थिंगाचें डिसअपियर्ड जालें थँक्यू जीजस Thank you, Jesus. थँक्यू जीजस प्रेज गॉड जेजू थँक्यू सिस्टर्स तुमकां देव बरो करूं म्हाका ही संदी खरेंच हांव उपकारी देवा आर्गां दिता म्हाका खरेंच आनी कालींच हांव कोणागे वर्ड शॅर करूंक गेलें तेन्ना हांव तांकां सांगतालें म्हाका एक प्लॅटफॉर्म आहा तुमी सांगनाय जाल्यार नो प्रॉब्लेम तुमी तर लजताय देवान जें बरेंपण केलां नो प्रॉब्लेम हांव जें कितें हांव जाणा मुगे देव कितें करता तें हांव म्हाका टेस्टिफाय करपाक म्हाका एक देवान जाग दिलो आहा एक प्लॅटफॉर्म दिलो आहा हांव थिंगा टेस्टिफाय कर मातशें म्हाका म्हज्या फाटल्यान कितें घडटा तें सांगाय सो एक पाटी हें वर्ड शॅर करता आसतना जायतो टायम वयता सो तें मागीर मुखार आयकों आमी तितू रावनाय सो हांव लेटोन तेंकां सांग म्हणटा सो ती मागीर सांगताय सो आनी ही संदी म्हाका ही देवान दिल्या तुमची सांगाता ही मुगे मोगाचे भयण्या सांगाता आनी लेटोन जायतीं भाव भयणां आयकतलीं सो तेंगेलो ह्यो घोवायक आयकोन तेंगेलोय बावार्द वाडोता सो आर्गां जेजू सगलें तो देव करता आनी तेणें ऑलरेडी कोन्न दवरलो आहा आनी जूंय जशे परी आमकां भाव जायते पाटी सांगता आमी आणटील एन अनलेस आमी आमगेले पांये भायर काडनाय आनी आमी वचनाय जें कितें आमकां एनॉयटींग आहा तें शॅर कोन्नाय शॅर कोन्नाय जाल्यार तें कितें जाता तितू उरता तें मॅड जाता सो आनी घेवपा आमी पावनाय सो आर्गां जेजू जितलें हांव वयतां हांव चोयतां देव कितू बोता तो आनी कितू बोत्तो म्हाका तें हांव चोयतां म्हज्या दोळ्यान आनी मुगे घरकारूय चोयता सो आर्गां जेजूक ही संदी तुमी म्हाका दिलोल्या पासत भयणीलो
आनी हे देवान बरेपण केलोले पासत सो हे भाव भयण आसा वन मोर थिंग आर्गां जेजूक वन मोर टेस्टिमनी जेजू करता. येस, सांग सिस्टर. म्हाका दिसना ते बरोवन दवरलेले न्हू ते उगडा दिश्टी पडटाय बट हांव टेस्टिमनी दिवपा जाय म्हूण घरा भायर येता आमकां नेट हें जाता प्रॉब्लेम सो थँक्यू आनीक एक भावाची म्हाका थँक्यू जिजस मागणें करपा मिन्स तेका उतराची सोजमणी दिवपा एक काळ आहलोलो ओ भाव म्हाका आमी जायतो काळ जालो आं आय थिंक उणें 20 वर्सां जातोलीं सो हे टायमार आमी देवागे उतराची सोजमणी घेवपा धांवतालीं पिश्यां भाशेन जाता थिंगा धांवतालीं हो देवान म्हाका आदारीत दवरलेलो सो हे भावाक हे पोत्तून उतरा सोजमणी दिवपा म्हाका देवान ते चडशी तयार केलें आर्कां जेजूक आनी हे भावागे प्रॉब्लेम तेका सेम थिंग लायक समथींग ते फाटी बॅका बिलो द हिप्सां कोडे तेका तो कित पॉप आवट जालोलें सो सेम थिंग हे भयणीगे भाशेनूय सो तेज पासत तेणें म्हाका सांगिल्लें सो तेका सोजमणी दिली आनी आर्गां जेजू सेम थिंग हे आवय सोवें घडलें न्ही सेम थिंग हे भावा सोशी घडलें थँक्यू जिजस आनी हे भावागेली आवय ती हार्ट पेशंट आनी ती एक फाटी सीक पडली आनी जेन्ना तिका एडमीट केलोली आयसीयू आहलोली डॉक्टरान सांगलोलें की आयकूं येता न्हू सिस्टर येस सिस्टर, येस येस. सो तेगे कांय सांदे चोलनाय काम कोन्नाय डॉक्टरान सांगिल्लें ओके सांदे चोलनाय हें आतां दोतोरान सांगलो रिजल्ट हो पूत म्हाका आतां हो भाव म्हाका आतां सांगोता आनी ते घोडयेक आमी कामार आहलोलीं सो हांवें म्हणलें मुगे घोरकार आमी या कामां सावन आवट एन आवट आमी हॉस्पिटलान गेलीं आनी लायक लास्ट स्टेज अशी ओके ते चोयल्या थिंगा लास्ट स्टेज दिसोत तें ती लास्ट स्टेज काबार अशें पूण थिंग जेन्ना हांव गेलें आनी तिका हाय फिवरूय आहलोलो सो ते घोडये जें कितें ह्या आवयक जाय तें हांवें उलयलें जायतीं वर्सां आसतलीं तिका ओके सो हांवें उलयलें आनी ते मांयक सांगिल्लें मांय तूं म्हूण भिनाका हाल म्हळें तुका डिस्चार्ज कोत्तोलीं तूं फकत इतलें म्हणलें जेजून म्हाका बरी केली आर्गां जेजू तूं म्हणलें फकत जेजू आर्गां दी आनी हांव म्हणलें आतां तुगे दोंगराको उलयतां दोतोरान जें कितें सांगिलां न्ही तें हेच घोडये म्हणलें देव बदलता तूं मानून घे जाल्यार आं आनी दर एक सांदो तुगेलो बरो आहा म्हूण हांवें डिक्लेअर केलें आनी जिवीत उलयलें देवागेलें जिवीत उलयलें भितर सुपूर्ण जिवीत आनी फॉरेंच म्हणटा जीं उतरां उलयलोलीं ती मॅथ्यू 18:18 म्हणटा न्हू सो जें कितें आमी उलयताय तें स्वर्गार देव वयकोता जें कितें आमी लूज कोत्ताय तें स्वर्गार देव लूज कोत्ता सो हे आवयक सेकेंड डे जोर पयले सुवातेर जोर गेलो तिगेलो आनी तिका सेकेंड डे द अदर डे तिका डिस्चार्ज केली जेजू करता. आनी हांव त्या दिसा हे भावा पास तिगे पुत्ता पासो जेन्ना गेलें तेन्ना ही मांय देरां बसलो आहा चेराचेर बरो इस्तीद घालन आनी तुका सांगू कितें ही आवय स्वीट 16 जायना आहा प्रेज गॉड. स्वीट 16 सारकी तुका तें काजार जालें म्हणटा भुरगीं जालें म्हणटा ती एज हें आसना प्रेज गॉड. मिन्स हितूर हांवें म्हणलें मांय 16 वर्सां भुरगीं दिसत मगे तूं आवय वय मुगो म्हजी बाय म्हणपा हें देवान म्हाका दिलें तीन मुगे उतरां बाय सोंसचीं आदी ती हांवें देवागे बेसां आनी इतुली बोर दिसा सारकी जिवान बी सारकी पुट ऑन वेट केला आनी देवा आर्गां हांवें म्हणलें चोय माय उलयलो उतरां देवान गूण दिली न्ही तुगे जिवितांत वय म्हणपा लागलें सो देवा आर्गां हेवूय आवय पासत दोतोरांनी डिक्लेअर केलोलें कांय चोलना वयतलें आनी आमी जें कितें देवान आमकां अधिकार दिला तो घेवन आमी उलयलीं थिंगा आमी कितें चोयलें जिवीत चोयलें आर्गां जेजूक हेवूय आवय पासत आनी तेगे पुताचे पासत हांव देवा आर्गां दितां सो थँक्यू ही संदी दिले पासत वन्स अगेन गॉड ब्लेस यू प्रेज गॉड. थँक्यू And sister, thank you so much. Thank you, बरें करूं. Jesus. Yes. आणि जितू सिस्टर एलिजा टेस्टिमनी सांगताली मोस्टली लायक व्हेरी
सिच्युएशन ते भयणीचे प्लस हांवें लास्ट सांगिल तें लायक तेंगे ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज बट तेश को म्हणटा ती लायक तेगे जिविताची चोयच्या गेल्यार बट ते टायमार जेदो सिस्टर ते परिस्थितीन देखून जेदो भयण आमगे एलिजा उलोयली उतोर आनी ते मानून घेवप देव कितू देवा कितू संतोष भोगोत आसतलो कितें आमगे कंडिशन कितें दुसरें आहा आमगे फिजिकल कंडिशन कितें आहा बट तोरी देखून तो मनीस ती भयण तो भाव तें उतर मानून घेता आनी तेज ते आपले मना नवसोनी बरोवन करून जिवीत बदलता लायक आनी ती भयण बसोना बरी चेंज जाली तें उतर खरें तें मानून घेयलें सो म्हाका तें स्क्रिप्चर उगडास येयलो हिब्रूज 11:6 भावार्था विरेन कोणायच्यानूच देवाक कशेंच मानूंक मानूंक जायना. जायना न्हू कित्याक काय बरो देव कितू खुशाल जाता आसतलो हें भावार्थ चोयन तेंगेलो ते कंडिशना देखून जे लायक सो आवर फेथ इज वॉट मॅटर्स लायक आम कितें आहा तें वॉट वी आर सिकींग वॉट वी आर लुकींग फॉर मेळनाका बट जे आम भावार्थ दाखोयताय आमी without any the end result kids but we already know what the end result is like the joy that we show तेच चोयन देवा कितू खुशाल काय तो कितू प्राऊड फील जाता आसतलो की खरेंच हे दुवेन मिगे उतर मानून घेयले मिजेर भावार्थ दाखयलो हे तेगे परिस्थितीन देखून तू डायर सिच्युएशन आहा तेगे जिविताची बट तेणे म्हाक वेंग मारली म्हाक तेणे मिगे उतर तेणे आयकोन गेलें काळजांत मानून गेलें काळजांत हांव सो खरें हे टायमार एसो सिच्युएशना देव कितू खुशाल आसत आसतलो आनी आय एम थिंकिंग सिस्टर एलिजा एवरी वीक गेन शी इज ऑन अ मिशन सारकी ते चिंतले म्हाका पावलूच लायक आय कनेक्ट हर विथ अपोसल पावलूचे लायक ऑन द मिशन सारकी ते पेंटेकोस्टा हाटल्यान जेन्ना पवित्र आत्मा तांचेर येयलो आनी ते ऑन द मिशन आहले सगळे ते डिसायपल्स आनी तेच भाशेन सिस्टर एलिजा ते आहा ती कंटिन्युअस लायक नो स्टॉपिंग नथिंग कॅन स्टॉप हर Wow, we thank the Lord for you, Sister Elisa. देवा अर्गां दिताय Amen. तुझ पासत. Praise God. आनी कितू तुवें ओतमे साल्वार केले तुगे तुवें एक वेसल जायन एक आयदोण जायन देवा गेले इन्स्ट्रुमेंट तूं जाली तुवें देवा आपल्या यूज करपा दिला जेजू कारका प्रेज गॉड या जेजू कारका थँक यू सो मच सिस्टर देव बरें करूं फॉर शेअरिंग ऑल दीज टेस्टिमनीज जायती जाणांगे जी ऐकताय तेच परिस्थितीन ती आसत घडये जी उतर तेंच्या कानार पडत ये युट्यूबांतल्यान आनी they'll be blessed too we believe praise God जेजू कारका आनी कोणाक कितें शेअर करूं जाय सिस्टर अविला सिस्टर रेणुका anybody wants to share praise God सिस्टर फातिमा कितें ऍड करूं जाय या प्रेज गॉड जायती भाव भयणां उलयली प्रेज गॉड ह्या तर थँक्यू जीजस एज आनी कितू माहिती टेस्टिमनीज एंड वेरी ट्रू जेन्ना देवागे उतर परगोडटा आनी जेन्ना तूं ते उतराचेर भाव दोता सोत मानता विथ ऑल युअर हार्ट प्रेज गॉड एंड यू सी द मॅनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स वर्ड आनी जे भाशेन सगळीं भाव भयणां चोयले सिस्टर लिजा टेस्टिमनी शेअर कोता चोय प्रेज गॉड and that the scripture that came to me was like the entrance of God's word brings light praise God जेजू कारका त्यागे उतर उजवाड न्हू तो उजवाड ते तेंगे ज्यो काडोक परिस्थिती आहलोल्यो तितून तो उजवाड येयलो and they were able to see that glory of God's glory in their lives so praise God thank you Jesus काडोकू ना जालो न्हू गॉड हय हय ते इज काडका हय ते खूंय आहलोच चोय काडोक कित्या येवपा पावलो कित्या ती उतरां ओडोक आसना आनी तो उजवाड येवंकू ना न्हू तेंगे भितोरी न्हू प्रेज गॉड वन मेळटा थँक्यू जेजू कारका येस ब्युटिफुल येस सो या प्रेज गॉड सो सो ते भाशेन जो आमी हो उजवाड जाता तितूलो उजवाड आमी आमगे भितर घालपाचो देवागे उतराचो सो दॅट ऑल दॅट डार्कनस जे आमगे जे एरियाज आहाय जे सैतानान जे कोन्न दवरले ते काडूक घान दवरला ते काडूक आनी तो उजवाड येवपा भितर प्लीज गॉड
Thank you, Jesus. जेजू And कारका yeah, and even that Perpetua, she shared that scripture, no? Psalm तुगे 37 जिवीत ओय तुगे जिवीत सर्वेराच्या परमेश्वराचे हातान घाल हातान घाल, ओय ताचे सो दुखार ओय फोड. Amen. Praise God. So ते जेजुगे सरस्वराच्या हातान घालप म्हळ्यार सबमिटिंग टू द वर्ड. when you Yes. submit to the word, देव कित कोता गरज तें कोता आमकां जाय तें कोन्ना, but what is needed, and that Yes. that comes to pass in our lives. Praise God. So submitting to God's word is so very important. Praise God. And Jesus in New Testament, Jesus saw that, come to me all who are weary and a heavy burden, and I will give you rest. Praise God. So जेन्ना आमगे मन आमी जेन्ना देवागे उतराचेर लायताय, कित जाता ती शांती, ती everything comes to pass. Praise God. So yeah, so जातीतलो उजवाड आमी आमगे जिविता घालयात by by being in God's word, by meditating on His word, doing His word, sharing His word, learning His word. Praise God. जेजू Praise कारका God. Sukarga. तुझं कार्य. आणि पाळप डुईंगूय म्हणटू हे सिस्टर पाळपूय Yes, कितू इम्पॉर्टंट yes, न्हू yes. Obedience to His And word. Oy. those who obey will enjoy perfect peace. The scripture, that's a beautiful scripture. Like एक simple scripture ते, but एक दिस हांव वाचताले आणि it just like म्हाका हेंच जालें, it just convicted me की perfect peace केदो येतलो when you will obey. When you Yes. completely trust and you obey. I don't remember that scripture, It is but in Proverbs, sister. It's in Proverbs. What do you think? Proverbs. Praise God. I think so, yeah. Yeah, you are kept in perfect peace. Yeah, Makupra na, yeah, but yeah, something like that. आणि दुसऱ्या म्हणल्यार ओके आणि एक हा लेट्स सी कितें आहा तें Isaiah 26:3. Yeah, praise God. That, yeah. जाचे मन तुजे तीर धरलेले आसा ताका तूं पूर्ण शांतीन जीव दिताय. Yes, Amen. कित्याक ताचो विश्वास तुजेरूच दवरलेलो आसा. yes, Amen. Isaiah completely 26:3. trust करप, completely Yeah. just trusting. आणि तुक जाय तें कोर. It's like when we are Yeah. trusting, when ते आमकीत मुट्टाय काटी, it's like we are telling him तुक जाय तें कोर. जे भाशेन सिस्टर फातिमा सांगताले म्हाक जाय ते भाशेनूय, and I don't know मिगे जिवित your ways are better than my Not ways, my your ways. plans are better than Amen. my plans, your thoughts are better than my thoughts. So तुक कित जाय तें कोर, submit. Yes, Yes. surrender कोर तुका आणि तुक जाय तें कोर, let your will be done. आणि तेंच आमगे मागणें जावपा जाय की तुगे खुशी जावं. येस, खंयच्याय सिच्युएशनान लेट युअर विल बी डन. आणि काय बरं मागणें आमक जेजू दिन गेलो हे भाशे आम मागपा म्हूण की लेट युअर विल बी डन. येस, प्रेज गॉड. जेजू कारका. Isaiah 26:3 स्क्रीनीर गायला ना मिस्ता. ओके, Na. सॉरी. Isaiah 26:3 it is. Yes, घालूया. Oops, sorry, please go ahead. Yes, 26:3. जाचे मन तुजे तीर धरलोले आसा तांकां तूं पूर्ण शांतीन जीव दिताय. कित्याक ताचो विश्वास तुजेर दवरलेलो आसा. Amen. Praise God. Beautiful scripture. ते म्हाक like कित्याचेर हांव स्टडी कोत्ता, पिसाचेर, शांती ह्या टॉपिकाचेर. सो तेदो हांव चिंततालें की कितको येतो ती शांती. एक वादळ मोड जिवितां चलोता तेदो ती शांती कितको येतोली. जस्ट तेजेर फोकस, आनी तेजेर फोकस दवरप म्हणजे कितें आहा आमकोडे तेगे उतर आहा, ते उतराचेर. आनी पवित्र आत्मो दिसतो त्या टायमार ते स्टॉमाक कित उतर जाये तो आमक उगडास कोन्न दिता. काय बरो तो आमगे पवित्र आत्मो आदारी, कम्फर्टर आमगेलो. तो येता आनी आम कम्फर्ट कोत्ता तेगे उतर उगडास करून. आनी आमगे फोकस खंय वयता ते स्टॉमाक चेसोन तेजेर वयता. आनी तेदो आमक तो परफेक्ट पीस मेळटा. वादळ मोड आहा म्हळ्यार देखून तेकून तेंच आमगेलें भावार्थ तेंगे जिवीत. जी जेजूचे खरो भावार्थ दवरताय तेंगे जिवीत कितकोन ट्रस्ट कोत्ताय तेंगे जिवीत कितें वादळ मोड आसो नासो तो परफेक्ट पीस आमकां आसतलो. कित्याक आमी सगळें आमगे जिवीतू सरेंडर केलां, समर्पीत केलें तेका. So yes, trusting in him completely. आणि
तेदो आमक ती परफेक्ट शांती मेळटा जी आमक संसार दिना जेजून सांगिला या संसारात जाय ट्रिब्युलेशन्स आसतले जायते बट इन मी होकोत मिजे तुक ती खरी शांती मेळटली संसारात मेळटी शांती तेसो शांती हांव दिना like true perfect peace comes only from आमगे जेजू कोसोन मेळटा आमकां आनी ती खंयच्याय वेळार आसता ती यू कॅन एन्जॉय दॅट पीस एनी टायम बट तेका लागून आमी कितें करूं जाय वी जस्ट नीड टू सीक हिम ऑल द टायम आमगे संकोश्टांतूय आमी तेका सोदूं जाये गुड टायम्स बॅड टायम्सूय आमी तेका सोदूं जाय आनी कितें करून उतरांतले आमकां उतर आहा आमकां पवित्र आत्मो आहा So continuously seek his word, seek him through his word. आणि आमकां तेगे राज्याचे आमक तो ट्रेजर आमक दाखोयता आहा मोर एंड मोर एज टाइम गोज बाय जितू आमी डेडिकेट कोत्ताय आमगे वेळ तेज पासत तो आमकां आनी आमगे वाड कोरीत आहा शिकोयता आहा आमगे जिवितांत कित पर्पस आनी कित प्लॅन तेन बरयलो आहा तोय रिवील कोरीत वयता आमकां Praise God. And we are also feeling day by day this and this जितू आमी वावुरताय वाडटाव येस आमगेली वाट जाता आनी आमकां एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा की खरेंच आमगे जिवीत न्हू इज बिकमींग लायक वॉट ही वॉन्ट्स इट टू बी तेगे कित प्लॅन आहा ते भाशेन जाता म्हूण आतां जावंक पावलां आनी तें कित्याक जाता कितें आमी तेमगे चोत्राय आमी आतां कॉन्शियसली दवरताय जेजूचेर तें उतर आम लायक वी आर मनान अवसरणी कोरीत आहाय आमी दीस आनी दीस तें उतर घेवन सो जेजू कारगां तेगे उतर आमक मेळ म्हूण आनी तेगे उतर जावन आसा लायट उजवाड जे भाशेन सिस्टरीन सांगिलां तेगे उतर जावन आहा शांती पीस लायट पीस जॉय एवरीथींग येस प्रेज गॉड जेजू कारगां प्रेज गॉड जेसू कारगा सिस्टर नेटी नेक्स्ट स्क्रिप्चर गायला Isaiah 55 55 पेज ना 55 8 8 and 9 and your 9 thoughts are not my thoughts Dear. Sister Janina, what's that? Yes. Yes sister 8 9 आणि मातशी वयर वचना ती सिस्टर कितले सिस्टर आणि वयर वचून येले येले सांग तर मोजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय उलयता तो सोरेस्पोर जितलें मळब पृथ्वे परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां परस उंच आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतनावून व्हरती आमेन Praise God. Amen. Amen. Yes. So Praise let us God. continue to surrender आमगे जिवीत दीस सान दीस दर एक दीस आमगे जिविता तेक सरेंडर करूया आनीक तेक लागून आमगे आमची आयदोण आम आहाय ती खरेंच लायक मे वी बी युजेबल टू गॉड ऑफ यूज टू हिम आनी आमी क्लीन उय दवरया लायक पवित्र आत्म्या आदारान लेट अस ट्राइव टू बी क्लीन so that he is able to use us. Praise God. जेजू चड गरज रावन ताच्या उतरांतल्यान Yes, and जितू ताच्या येतोले उतरांतल्यानूच तितू कितें आमी चड clean. Yes, praise जातात God. The word cleanses us. Right, येस perfect. Yes, thank you, Holy Spirit. जेजू कारगा. थँक यू Yes, जीसस praise God. आणि कितें आहा? संवसारी उतरांतल्यान जायना तें कांयच पूण फकत देवाच्या उतरांतल्यान कित्याक ताचें उतर तोच जावन आसा आमेन Do not conform to the world, but be transformed by by the the word, renewing of by the renewing of your minds. your Yes, mind yes, Romans 12:2 जेजू कारगा. आणि कोणा कितें आहा नाजाल्यार आमी थँक्सगिवींग प्रेयर करूया टेस्टिमनीचेरू काबार जाल सिस्टर आयज प्रेज गॉड जेजू कारगा. Praise God. Yes. थँक यू होली स्पिरिट Thank you, Holy Spirit. Okay. Anyone? ओके आय डू क्लोजिंग हांव कोत्ता सिस्टर तुवें ओपनिंग ओके केलें येस ओके सिस्टर येस मोगाला बापा मोहिमा तुका आमच्या खोऱ्या एकल्याच जिव्या देवाक वाखाणणी तुका दिनवास तुका तुवें आमकां तुजी भुरगीं म्हूण आपणायलें म्हूण आनी तूं
आमची पातकां पळयना. कित्याक तुज्या पुतान आमच्या शांतीच्या कुवरान आमचो संबंद तुजेशी परतून घडून हाडलो. दिनवास तुका बापा. तूं आमचो शीम मेर नासलेलो मोग करता. दिनवास तुज्या विश्वासीपणा पासत आनी तुजें बरेपण आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत दिसोन येता. दिनवास त्या उतराची गोडसाण आमकां मेवली म्हूण आनी खरेंच तुजें उतरूच जावन आसा आमची शक्ती. तुजें उतर आमकां दिता भलायकी, गोटाय. तुजें उतर जावन आसा आमचें जेवण. हें सोत आमकां घडोवन आयलां. आमी फकत उंड्या वरवीं जियेनात, पूण तुज्या उतरा वरवीं आमी खरेपणी जियेता बापा. दिनवास तुज्या उतरा पासत. आमच्या जिवितांत जायतीं वादळ मोडां येतात, पूण आमच्या हे व्हड्यांत तूं आसा म्हूण दिनवास तुका दोनया. आनी जेन्ना तूं आमच्या आनी कित्याक तूं आमच्या व्हड्यांत आसा, कसल्याच वादळ मोडाची आमकां भिरांत ना. ह्या वादळ मोडांत आमकां फकत जाय आमची चोत्राय तुजेर दवरून, आनी ती आमी कोत्ता जेन्ना आमी तुज्या उतराचेर चोत्राय दवरता. तुजें उतर आमी आमच्या तोंडान उच्चारता. तुजें उतर आमच्या काळजांत आमी भावार्थान घोट दवरता. तुजें उतर खरेंच जावन आसा आमच्या पावलांक दिवो आनी आमच्या जिविताक, आमच्या वाटेक उजवाड. आनी जंय तुजें उतर आसा थंय काळोखाक कसलीच पदवी ना, जागोच ना. तुजें हें उतर आख्ख्या संवसाराक फांको दोनया. आनी जायते आमच्या भाव भयणाक तुज्या उतराची ओळख मेळोवन दी. तांकांय तुज्या पळजोडीत, मोहिमे बोडीत उजवाडांत तूं हाड. पवित्र आत्म्या, तूं आमकांय दिसान दीस घोटायेन भर. आमी हें उतराचेर सदांच थीर रावंक, तें पाळूंक आनी दुसऱ्यांशी वांटूंक, दुसऱ्यांकूय देवाचो मोग अणभवूंक आदार दिवंक. हे मागणें हांव कोत्तां जेजूच्या पवित्र आनी बलिश्ट नांवान. आमेन. Amen. 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 Amen.